Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. सुरुवात केल्लो दिंडी उत्सव ह्या वर्साक 113वो उत्सव मनयतात आनीक हे वारकरी जे आशिल्ले ते पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे भक्त आशिल्ले आनी तांणी हो उत्सव सुरू केलो आनी सतत 113 वर्सां हो उत्सव चालू आसा आनीक ह्या प्रत्येक वर्साक आमी नवीन नवीन कलाकार हांगा हाडटात आनीक हो उत्सव बरे भशेन सगळे मडगांवकार समस्त गोंयकार हांच्या मदतीन आमी हो उत्सव साजरो करतात. हांव म्हाजे बरोबर आसात आमचे अध्यक्ष बाब सुहास कामत, देखून आसात उपाध्यक्ष निलेश कांदे, मागीर जॉयंट ट्रेजरर जॉयंट सेक्रेटरी आमचे योगेश मुंज आनी म्हाजे बरोबर आसात शरद नायक. 2 नोव्हेंबराक जातलो जो दिंडीची पालखी हांगसरल्यान भायर सरतली सांजची 6:30 ताजे पयलीं भजन जातलें. भजनान आरती नाम पोथी आमचे ग्रंथ आसात ते आमी पालखेन दवरतले आनी मागीर पालखी हांगसरल्यान सुरू जातली जी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. शहरांतल्यान भेग मारून विठ्ठल मंदिरांत दामोदर साल विठ्ठल मंदीर करून सकावडी बातोडेर परतून जवळ जवळ दुसरे दिसा दनपारा हांगा परतून येतली दिंडी. मागीर आमचो वर्ष पद्दती प्रमाणे दही अंडा जातलो, कालो जातलो, आरती जातली करपाची. त्या दिसा सांजचो समारोपाचो कार्यक्रम म्हणजे गायनी बैठक व्हडली आसतली. ताजे पयलीं थोडेशी कितें आमी जे हे एका वस्तू भेट कितें ती आमच्या देवळान त्यो ताजे वांगडा पावणी जातली आमची आनी कार्यक्रम गायनचो जातलो, एक समारोपाचो असो आमी कार्यक्रम केल्लो आसा दिंडेचो. आनी 1 तारखेक 1 नोव्हेंबर पासून आमचे कार्यक्रम सुरू जातात, महोत्सवाची सुरवात जाता आनी 1 तारखेक आमी औपचारीक असो उद्घाटन सोहळो इनॉग्रल फंक्शन सांजचे 6:30 हांगा जातले. ही दिवली प्रज्वलीत करून समारंभाची सुरवात जातली. आमचे सगळ्या मदीं आमदार आसतले नंबर कामत मडगांवचे आनी सगळ्यांचे हस्ते दिवली करून औपचारीक रित्या सुरवात जातली. आनी ह्या कार्यक्रमानुसार किर्तन एक विठ्ठलाचे व्हडले आवडते हे आसता. किर्तन 5 दीस किर्तनां आसतली आमची 1 तारीख ते 5 तारीख पर्यंत. ह्या पत्रिकेचेर आसात 7:30 किर्तनां जातली. ताजे पयलीं प्रत्येक दिसा वेगवेगळे कार्यक्रम आसात, भजन आसात, अशें प्रत्येकाचें हें आसतलें. आनी 5 तारखेक पर्यंत किर्तन आनी 6 तारखेक दिंडी. आनी अंदू हांवें म्हणले प्रमाणे मोठ्या दबाज्यान आमी दिंडी साजर करपाची केल्या. म्हणून सगळ्यांक हांव तुमकां आनी समस्त मडगांवच्या भाविकांक भक्तांक आमंत्रण करता की ह्या उत्सवान मोठ्या प्रमाणात भाग घेवचो. फंडींग स्पॉन्सरशीप आमकां लागता, तातूंतलो मुख्य स्पॉन्सर आमचे आसा ही कला आनी संस्कृती मंडळ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सरकारचें. ताजें स्पॉन्सरशीप आमकां लागतात वर्साक मोठ्या प्रमाणात. सो ते एक नोट करचें. तें आमी हाजेर पत्रिकेचेर घाल्लें आसा, कला आनी संस्कृती मंत्रालय गोवा सरकार. त्याच प्रमाणे असंख्य आमचे डोनर्स आमचे आसतात जे आमकां हातभार लायतात ह्या दिंडी उत्सव साजरो करतात. ते तांचे हांगा आमी नोंद करतात. तर अशा प्रमाणे आमचो हो दिंडी उत्सव जातलो. कलाकाराचें नांव आमी तुमकां सगळें हाजेर आयलें आसा, तें हांवें पुरतो रिपीट करना की हो आमचो कार्यक्रम आसा दिंडीचो. तर परत एकदां सगळ्यांक हांव आग्रहाचें आमंत्रण दिता की ह्या मोठ्या दिंडी उत्सवाक जो गोंयचो एक नामांकीत पॉप्युलर असो उत्सव जावन आसा, भाग घेवचो आनी ह्या साजरो करपाक आमच्या ह्या विश्व मंडळाक मदत करची आनी आमच्या ह्या कार्यांत सहभाग घेवचो.